आज आम्ही बिचोले असले आणि बिचोले 8 जी स्क्रॅपां आहा तेचेर इन्स्पेक्शन असले. सो कंप्लेंट घालून जाले 1-2 महिने झाले, पूण आयज तेचेर इन्स्पेक्शन दवरलेलें आणि बिचोलची आमची जी म्युन्सिपालिटी आहा ती आपूण सेपरेट इन्स्पेक्शन करता. परतून त्या सायडीन डेप्युटी कलेक्टर आहा तो त्या सायडीन सेपरेट करता. आयज आसले ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ते सेपरेट करता. आता हे कित्याक करता ते आमी नको, कित्याक हांवें जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलेलें हेंच्या कडेन, पूण आयज ही सगळी डिपार्टमेंटां जी आहा ती सेपरेटली इन्स्पेक्शन करता. आणि हे आतां जे फाटल्यान तुमकां स्क्रॅप यार्ड दिसता ते थर्ड स्क्रॅप यार्ड आहा तेचेर इन्स्पेक्शन आसलें आयज. आणि अशी 5 उरला ती मागीर आमी करतले. आता ते सद्या ऑफिसर आहा ते जेवपाक गेला एकाचो टायम जालो, सो मागीर उरलेली आहा ती मागीर आमी करतले. सो टोटल 8 स्क्रॅप आहा हे तुमकां सांगपाक एक व्हिडिओ काडलेलो. अमन सांगतलो. जशें की तुमकां आशिशान सांगलें की टोटल आमी आयज 8 स्क्रॅप यार्डांचेर कंप्लेंट घातला कशें. सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हे लायव्ह वचपाचो कारण इतकोच की बिचोलेच्या लोकांक हांव हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की लास्ट टायम जशें की आमी तुमकां सांगलेलें की ह्या रिव्होल्युशन 2.0 जो चालू जाला हेच्या थ्रू आमी जितके बिचोलेन इल्लिगल स्क्रॅप यार्डूच न्हू जितके इल्लिगल जे कितें चालू आसा काम ते आमी सगळे ट्राय करतले बंद करपा खातीर. सो ही जस्ट सुरवात आसा आमची. आणि तुमकां खबर आसा जे स्क्रॅप यार्ड्स आसा जे भायले येवन हांगा स्क्रॅप इल्लिगल घातला ते हेच सगळे क्रायमान सगळे हितून घेत इन्वॉल्व आसता. आणि नांव आमच्या गांवाचें येता, आमचे स्टेटीचें येता, गोंयकार करता म्हणून अशें भायले गांवान सांगतालो. सो ह्या लोकांक हांव बिचोलचे इतकेच सांगूंक सोदता की आतां आमी जशें स्टार्ट केलां स्क्रॅप यार्डच्यान आनीक जे कितें इल्लिगल चालू आसा, कितें गाडे घातला आनीक कितें आसा तेचेरूय आमी एक्शन घेतले, तेचेरूय आमी कंप्लेंट घालतले. फुडलें तुमकां हांव सांगता. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज आमी बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा IDC कडेन येयलेले. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता जशें की एक स्क्रॅप यार्ड आसा आमचें. हांगात आयज इन्स्पेक्शन आशिल्लें. तितून आमचे पॉल्युशन कंट्रोलाचे सर येयलेले आनी तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लेलें. सो खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा ज्यो आमकां आदोन मेळ्ळ्यो की जे स्क्रॅप यार्डान फक्त थोडे अशें आसा की स्क्रॅप यार्ड आहा तितून फक्त लोखणाचो तेंच्यांनी स्क्रॅप यूज करूंक शकता, हाडून ते तेजो तो धंदो किंवा ते थंय स्टोर करूंक शकता. पण त्या जाग्यार खुबशे आमकां अशें दिसता की प्लास्टिकूय इन्वॉल्व आशिल्ले, तेतून फार्मास्युटिकल टॅबलेट्सूय इन्वॉल्व आशिल्ले. त्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो सगळ्यो आमचे तो जो कोण सर येयल्लो तेणी इन्स्पेक्ट करून तेजेर ते रिपोर्टान दिता म्हटलां. आतां मेन गजाल अशी आसा की आमच्या लोकांनी आतां कितें करूंक जाय, सगळ्या लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की बाबा आमी आमच्या वाठारान सगळ्या जाग्यार आमी एक तर लक्ष दवरूंक जाय. जे कितें आतां तुमकां इल्लिगल जे एक्टिविटीज जाता किंवा जे आतां कितें स्क्रॅप यार्ड्स आसा ते बाबा लिगल आसा काय ना तेच्या खातीर खंय तरी आमी फुडें सरोंक जाय. आनी ते एक्चुली आमी पयल्यारूच ते जातले बिकॉज आमच्या सगळ्या गोंयकारांची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो आमी एज अ RG आयज ह्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी खंय तरी फुडें व्हरता, लोकां कडेन तुमच्या कडेन हाडून दाखोवंक सोदता की बाबा हे आयज जे स्क्रॅप यार्ड्स अशें वाडत आसा तेजें कारण अशें आसा की आमच्या लोकांचो खंय तरी एक त्या जाग्यार आमचो दोळो ना किंवा आमी खंय तुमी आपल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाळात. बिकॉज आयज जे कितें स्क्रॅप यार्ड्स आसा तेतून खुबशे जशें सर सांगतालो जो कोण पॉल्युशन कंट्रोलाचेर येयलो तो सांगतालो की खुबश्यो गोश्टी पॉल्युटेड जाता, जशें की एरा भितर आसा, मागीर जे ते खंयचे पार्ट्स हाडटा तितूंतल्यान ऑयल जर हें करता. सो ह्यो गोश्टी आमच्या एनवायरमेंटला खातीर हानिकारक. सॉरी नेटवर्का खातीर इशू आसलेलो. सो मागणें फक्त इतकेंच आहा लोकां कडेन की रिस्पॉन्सिबल जायात बिकॉज ह्यो गोश्टी खूब आमच्या खातीर हानिकारक आसा. जशें की जर एक स्क्रॅप यार्ड किंवा आनी कसलेंय कितें इल्लिगल आसा जर लिगल प्रोसेसान जाता जाल्यार तें आमच्या खातीर खंय तरी बरें आसा, तें सगळ्यां खातीरूच बरें आसा. सो मागता सगळ्यां कडेन की रिस्पॉन्सिबल जायात. आणि एक गजाल तुमकां दाखोवंक सोदता जी हांवें नोटीस केल्लेली आहा. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता ह्यो 3-4 गाड्यो सायकली आसा हांगासर आनी थंय प्लास्टीक लायिल्लेलें आहा तेंच्यांनी. आणि जेन्ना आमी कंप्लेंट घातलेली आनी कंप्लेनीक आमचे जेन्ना फोटो अटॅच केल्ले तेन्ना हांगा फूल मॅस जाल्लेले, फूल हांगा प्लास्टीक आहले, परतून कचरो कितें कितें लोखंड बीन सगळें मेटल सगळें आहलें. आणि आयज हांगासर जर पळयता जेन्ना आमी 3 इन्स्पेक्शनां केली 3 कडेन जाल्यार तेंच्यांनी क्लीन दवरलेले सारके सेपरेटली सगळें. आनी भितून आमकां हेजे आमचे हे मेळ्ळे थोडे ते सिरप्स बीन मेळ्ळे हितूरले हॉस्पिटलाचे हितू फार्मासींतले. सो
ते तेंच्यांनी काडलात भितुरले थोडे थोडे आमकां मेळ्ळे. सो आयज हे तांकां पयलींच न्यूज मेळ्ळा ह्यो क्वेश्चन मार्क हांगासर, कित्याक आयज हे क्लीन आहा. जेन्ना आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आनी फोटो अटॅच केल्ले तेन्ना फूल मॅस जाल्लेले. सो हे हेंच्यांनी मातशें चिंतपाची गरज आहा की आयज तुमी कंप्लेंट जेन्ना तुमचेर घालता तेन्ना आमची ऑथॉरिटी खंय तरी हांकां मेळोन काम करता काय, ह्यो एक क्वेश्चन मार्क आहा. सो हे मातशें चिंतपाचें आनी करपाचें सारकें गरज आसा. बिचोलच्या म्युन्सिपाल्टीनूय हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा, कित्याक तेच्या जुरिडिक्शनान पडटा आनी 8 स्क्रॅपां म्हटल्यार कमी न्हू ही, आनी एकाकूय परमिशन दिवंक ना म्युन्सिपाल्टीन. सो मातशें एक्शन घेवपाचें आमच्या सीओकूय सांगता. देव बरें करूं.